गोंय विधानसभेच्या सभापतीची वेंचणूक जाल्या उपरांत सभापतीचें अभिनंदन करताना मंत्री माविन गुदिन्होन काँग्रेसीक चाळोवन घालपाचो प्रयत्न केलो. प्रतापसिंग राणेक हारोवन ताचे बद्दल आशिल्लो ताचो आदर कमी करपा खातीर राणेक सभापतीच्या वेंचणुकेक दवरलो असो चिमटो काडलो. तुमीच पळयात. But I was a little saddened because somehow the opposition pushed him as a candidate, knowing well that we have a clear majority. And he has broken all the records possible. He has held every post, whether it is Speaker's post, Leader of the Opposition, Chief Minister several times. And somehow they chose to give him the title of losing a election when he was a winner all the time. Somehow they chose to give him the title of losing a election when he was a winner all the time. But I think history beckons us to do something different every time. माविन गुदिन्होन विधानसभेन केल्ल्या वक्तव्याचो विरोधी नेतो बाबू कवळेकारान उत्तर दिलां. प्रतापसिंग राणे वरिश्ठ आसात, ताचे कडेन अणभव आसा. हाचे पयलीं प्रतापसिंग राणेन सभापती पद सांबाळ्ळां. हे सगळें नदरेन दवरून ताका सभापतीच्या वेंचणुकेक दवरिल्लो. ताका सभापती केल्लो जाल्यार ताचे कडल्यान सभापती कसो आसचो हें आमकां शिकपा खातीर मेळटलें आसलें अशें बाबू कवळेकारान सांगलें. माविन गुदिन्हो उलयला तें तेणी उलोवपाक जायना आसलें. तशेंच माविनान तरी प्रतापसिंग राणेक मतदान करून ताचे बद्दलचो मोग दाखोवपाक जाय आसलो असोय चिमटो कवळेकारान माविनाक काडला. ह्या पदाचो व्हॅल्यू जो आसा, हे पद जे आसा उच्च पद ह्या पदाचेर जेन्ना बसले उपरांत त्या खंयचे पार्टीचो म्हण तो स्पीकर जायना. स्पीकर म्हण तो सगळ्यांक, स्पीकराचो रोल जो आसता तो न्यूट्रल रोल आसता. आनी ताका लागून असल्या उच्च पदाचेर जे चडांत चड अनुभवी जो मनीस आसा आनी जे चडांत चड ज्यांनी वर्सां एसेंब्ली भितर काडले आसात असलो उमेदवार काँग्रेस पार्टीच्या वतीने आसलो. हांगा डिफीट जावपाचें की डिफीट जातलो म्हूण राणे साहेबाक घातलो अशातली ना. हार जीत म्हणटा ती आसताच. सगळे फिल्डाक हार जीत म्हणटा आसतात. हांगाय आसता. जेन्ना फिल्डार आमी जेन्ना MLA म्हणून कॉन्टेस्ट करतात ते थंय हार जीत आसता. हार जीत आसताच. पूण हेजो अर्थ असो न्ही की आमी उमेदवार दिवन काँग्रेस पार्टी कितली सिरियस आसा ह्या इलेक्शना बद्दल, ह्या पदा बद्दल, की हे पद जे आसा की हेजे इलेक्शन जे हावस चलता आनी जेन्ना एसेंब्ली चालू आसता तेन्ना ह्या पदांनी योग्य न्याय दिवप आसता. आनी तेन्ना तो कोण CM किंवा विरोधी पक्ष नेता किंवा आमदार किंवा मंत्री अशें तांकां लागना, खंयची पार्टी लागना. तर ते त्या पदाक न्याय दिवपाक जाय. ते न्यूट्रल आसता. न्यूट्रल असले कारणांनी त्या मनशाक म्हणजे अनुभव आसपाक जाय. आनी ताका लागून आमी बिनविरोध मोस्टली आमी आमचे वतीन तांकां कॅन्डिडेट दवरलो. असले नाका ती टिप्पणी हें सारकी न्हू. खंय तरी अशें आसपाक जाय की जे विरोधक सुद्दां किंवा जे कोण बाकीचे कोणाक उलोवपाक जाय जाल्यार सुद्दां म्हणपाक ते शकता आसले की काँग्रेस पार्टी कडेन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नासतना सुद्दां राणे साहेबांनी हें आव्हान स्विकारलें हें मोठेपण अशें म्हणूंक शकता आसलें. पूण खंय तरी काँग्रेस पार्टीन तांकां डिफीट जातलो म्हणून फुडें दवरला अशेंतली ना. तशें न्ही. ते ह्या पोस्टाचे सिरियसनेस जाणून घेवनच आयज सगळ्यांतले अनुभवी मनीस आसा ताका आमी दवरलो. आनी हांगा इलेक्शन म्हणजे वोटींग करतना सुद्दां निस्वार्थपणान म्हणटा अशें वोटींग जावपाक जाय असले गजाली. कित्याक हो पोस्ट खूब म्हत्वाचो आसता. हें अशें नाका जाल्यार उलोवप हें चुकीचें.